शेनवारा उरिल्ल्या 3 जाणांनी घेतली मंत्रिपदाची शपथ. मोगोचो मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकार, सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी थियेचो आमदार निळकंठ हळर्णकारान राजभवनार दरबार सभाघरांत राज्यपालाच्या हजेरेंत घेतली मंत्रिपदाची शपथ. उपसभापती सुभाष फळदेसायान दिलो पदाचो राजिनामो आनी मंत्री म्हूण घेतलो सोपूत. मांद्र्या मतदारसंघा खातीर उजो पालोवपी दळाचें स्वातंत्र्य केंद्र उबारचें म्हूण स्थानिकांनी केली मागणी. पणजे महापालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान 101.67 कोटींचो अर्थसंकल्प केलो सादर. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत 37.87% वाड. संकल्प आमोणकरान लायिल्ले आरोप मुरगांव भाजप मंडळान न्हयकारले. कमी उलोवन चड काम करचें म्हूण मुरगांव भाजप मंडळाचो आमदार संकल्प आमोणकराक सल्लो. फाटलीं 30-35 वर्सां सामाजीक मळार काम केलां. खंयचेंय खातें दिल्यार काम करपाची आसा क्षमता म्हूण मंत्री निळकंठ हळर्णकाराचो विश्वास. ह्या 2 वर्सां भितर सांगेच्या उदकाचो प्रस्न पुरायपणान सुट्टलो त्या तरेन काम चल्लां म्हूण मंत्री सुभाष फळदेसायाचें उतर. गोंयांत आतां भाजप आनी मोगो वांगडा काम करतले. राजकारणांत एक रणनिती आसता, त्या प्रमाण खेळप जाता. आतां ह्यान फुडें मोगो आनी भाजप वांगडा. मतभेद जाले पयस म्हूण दीपक ढवळीकारान केलें स्पश्ट. राज्यांत फेब्रुवारी म्हयन्यांत 251 रस्ते अपघात, तातूंत 21 जाणांक मरण. रस्ते अपघातांत 7 उत्तर गोंयांत जाल्यार 14 दक्षिण गोंयांत गेल्या बळी. येरादारी संचालनालयान आंकडो केलो जारी.